येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मुरगांव नगरपालिका लागल्या गळपाक. फायली भिजल्यो. लोकांची कागदपत्रां वाचोवपा खातीर कर्मचाऱ्यांची धांवपळ. पंचायत वेंचणुको घेवच्यो थारिल्ल्या वेळार. जायना जाल्यार सरपंचाक नेमात प्रशासक, म्हणटात फोंड्या म्हालांतले सरपंच. गोंयचे रस्ते खड्डेमुक्त. सरकारान केल्ली घोशणा. प्रत्यक्षांत जायते कडेन फोंडकुलांतल्यान काडची पडटा वाट. गोवा 365 चो स्पेशल रिपोर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयच्या रस्त्याचो प्रश्न गंभीर जायत चल्ला. कोंबा मडगांवच्या पॉप्युलर हायस्कूल लागसालचे रस्ते हालींच केल्ल्या गटाराच्या कामाक लागून पुरायेन इबाडल्यात. थळाव्यांनी बोवाळ घालो. गटाराची पायपलायन घालपाक म्हणून हो रस्तो खणून उडयिल्लो. म्हयनो जावन गेलो. दुरुस्तेचे अजून कोणें काना मनार घेवंक ना. परिणाम अपघात वाडपाक लागल्यात. डॉक्टर निलोशा कोस्तान ते कडेन बोट दाखयलां. जाता तितले बेगीन हो रस्तो सारको करचो अशेंय ताणें मागलां. मडगांव ह्या वाठारांत हांगा सिवेजीची पायपलायन घालपाक खातीर रस्तो खणिल्लो. फाटलो 1 म्हयनो जालो रस्तो खणिल्लो आसा. आनी ह्या वाठारांत आतां पावस पडला आनी हांगा ह्या रस्तो खणल्या कारणां खातीर हांगा एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा. तेन्ना ह्या वाठारांतल्या लोकांची मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन ह्या रस्त्याचेर डांबरीकरण घालचें. So this road has been dug up since the past 1 month since some sewage work and all was going on, and in fact this Komba area is always crowded by default. But after getting this digging and all done, it's even more crowded and it's a very huge inconvenience for the people passing by this side and for everyone working in these buildings. So and now with the rains it's getting even worse. You can see like it's all mucky and there are a lot of accidents also that are taking place. So a kind request to get this done as soon as possible so that it's because it's causing a lot of inconvenience to the people around. Yeah, I'm Dr. Nilosha. I also have a clinic here in the same building. So even the patients and all have been complaining saying that there is no parking space and there is a lot of inconvenience caused these days. So a kind request to get this done as quickly as possible. Thank you. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तळेकर. गोंय खड्डेमुक्त रस्त्यांचे राज्य अशें राज्याचो भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान विधान केलां. काब्रालान तशें म्हळें आसलें तरी गोंयांत साबार वाठारांनी इतलेंच न्हय जाल्यार राष्ट्रीय महामार्गाचेर फोंड आसात. सद्याक पळोवया पणजी आनी मडगांवच्या रस्त्यांची अवतिकाय. Goa is a pothole-free road state. Goa is a pothole-free road state. फुडल्या 1-2 सप्तकांत गोंयांत मान्सून घसघसतलो. हे फाटभुंयेर रस्त्याचेर फोंडकुलां उरप ही बऱ्याची चिन्नां न्हू. देखीक हांगा पळयात. एखाद्या दुचाकी चलोवप्याक हो फोंड चुकोवपा खातीर करामती आनी कसरती करच्यो पडटात. उदक साठवून उरल्या उपरांत आनी कितें जातलें तें सांगपाची गरज ना. ही जी आसा ही नॅशनल हायवे 17. आज ह्या नॅशनल हायवे 17 जो रोड आसा हो सामको गेले कडेन आसा. प्रत्येक जाग्याचेर पॉटहोल आसात. इतलेंच न्हय, हे NH 17 नॅशनल हायवे 17 जे बुराक पडले कडेन आसा ह्या रोडाक ते सांगपाक एक कडेन ना. जवळ 5 ते 6 कडेन व्हडले बुराक पडले कडेन आसात. आनी तितूंत रातीन जर चुकोन जर कोणी जर पडलो जाल्यार तो मनीसांनी वाचपाचें ना. PWD जे आसा डिपार्टमेंट हें कितें करता म्हूण कळना. नॅशनल हायवेची जे मनीस आसात ते कितें करता म्हूण कळना. कित्याक हांगा जे खोड रोडा सायडीक जे पडले कडेन आसा बारीक लोक जो आसा हो हांगा त्रास काडटा. हांगा जे बायकवाले आसात तांकां त्रास जाता. जे गाडी जे घेवन येता 4 व्हिलर या 6 व्हिलर तांकां त्रास जाता. त्यांची गाडयांचे जे पार्ट्स आसात हे इतले पिड्ड्यार जातात की गाडी म्हणटी सारकी म्हणटी उरना. 2 व्हिलराक इतले त्रास जातात की त्यांची कमरो मरून वयतात. लोक हांगा कितलेशे टॅक्स पे करता. हे टॅक्स पेयराचे पयशे वयता खंय म्हूण तें कळना. हेजे खातीर बेगीच्या बेगीन PWDन हेजेर लक्ष घालून हें सारकें करपाची गरज आसा. हांगाच पणजी मार्केटा कुशीचो रस्तो आसा. डांबर उडयला आसले तरी कामाचो दर्जो रोखडोच कळटा. कितलो तेंप हे डांबर तिगतले ते ज्योतिशान सांगपाची गरज ना. स्टँडर्ड सांबाळिनासतना केल्ली कामां सरकाराक आनी लोकांक कोताक येतली हय होवूय एक प्रस्नच. PWDन राज्यांतले रस्ते फोंडकुलांतल्यान मुक्त करतले अशी घोशणा केल्या. अशें आसले तरी तुटलेल्या पायपांची दुरुस्ती आनी सिवेजीच्या कामां खातीर गरज थंय रस्ते खणचेच पडटले अशी पाचरय तांणी मारून दवरल्या.
पावसांतय फोंडकुलां पुरपा खातीर खंय मशिनां अजून विकती घेवपाची आसात. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. मडगांव पाजरकोणाच्या महामार्गार गाडयेक अचकीत उजो लागलो, पूण कोणाकच दुखापत जावंक ना. अशें आसले तरी नव्या गाडयांक उजो लागून लुकसाण जावपाच्यो कितल्योश्योच घडणुको घडल्यात. पोरण्या गाडया वेवस्थीत चलतात, पूण नव्या गाडयांनी अशे तरेचे दोश कित्याक दिसतात हें एक मोठें गुपीत जावन रावलां. आज आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयतात एक शॉलेट गाडी जी आसा, एक गाडी मडगांवच्यान उगळ येताली आनी ह्या गाडयेक हुस्किणी पास म्हणटा तें अकस्मात उजो लागपाक कॉमेस जालें. उजो लागतरेक तितूंत जो ओनर आसा, जो गाडी चलयतालो तो आनी तेजी फॅमिली बेगीन देंवली. आज देवाची बरी हें आसा की कोणाकय एक सुद्दां इंजर्ड म्हूण तो जालो ना. आज हांगा आमच्या फाटल्यान तुमी गाडी पळयता पळय, आख्खी गाडी जी आसा ह्या जवळ जवळ 30 ते 35 लाख पडटा गाडयेक. आनीक ह्या गाडयेची आज कितें दुर्दशा जाल्या ही पळोवपाक मेळटा. आमी हेचे पयलीं दाखयल्लें की खुबश्यो गाडी ज्यो आसात तांकां उजो पेट्टा. हो कित्याक उजो पेट्टा हो आज पर्यंत खंयचेय मनीस सोदूंक पावलो ना. पूण मागतात की असली जे गाडयांक उजो पेट्टा तो कित्या खातीर पेट्टा हें खंय तरी हेजेर सोल्युशन येवपाक जाय. ना जाल्यार लोकांल्यो इतल्यो लाखांची गाडी ज्यो आसा अशें करून लासून वतल्यो. तितूंत भितर आनी एक आसा, ज्यो न्यू गाडी आज पळय, ज्यो न्यू गाडी एक कंपनी काडटा, ह्या न्यू गाडयांक खंय तरी चडशे न्यू गाडयांक उजो पेट्टा. म्हणल्यार हांगा खंय तरी जे न्यू गाडी काडटा तेजे जे इंजिनियर आसात, तेजे जे बरे मनीस आसात, तेणी आतां बारीक लक्ष दिवपाक जाय आनी हेजेर पळोवपाक जाय की कारण कितें काय म्हणून हो उजो पेटपाक कारण कित्याक. कित्याक न्यू गाडी ज्यो आसात तितल्याच गाडयांक उजो पेट्टा. आमी बाकी गाडयांक उजो पेट्टा पळयतात, एक जर कोण लायता, एक जर कितें जावन कोणा सिगरेट ओडोवन या कितें उजवात्यो ज्यो गाडयांक लायतात तेणी उजो पेट्टो आमी पळयले कडेन आसा. पूण ह्यो अकस्मात चालीचेर उजो पेट्टा हे ह्या हालीं दिसांनी पळोवपाक मेळटा. पूण खंय तरी हांगा जे कंपनी असल्यो न्यू ज्यो गाडी काडटात ह्या गाडयांचेर चड इंट्रस्ट घेवपाक जाय. गोवा 365 खातीर कुंकळे पाजरकणींतल्यान रमेश नायक रावत. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मुरगांव नगरपालिका पावसाळ्याची तयारी आसूं वा दुरुस्तीची कामां, पुराय शारांत कामां करपाची जबाबदारी आशिल्ल्या प्राधिकरणाक आतांच खरस मारल्या. थोडोसो पावस शिवल्लो कितें पालिकेची इमारत गळपाक लागल्या. कोणाचो तरी बळी दिवपाक जाय म्हणटात तसो कॉन्ट्रॅक्टराचो दिलो. 2 वर्सां सावन दुरुस्तीचें काम चलिल्लें हे इमारतींत कालच्यान गळपाक लागला. नगराध्यक्ष सांगतात जिसुडाचो कंत्राटदार ताका जापसालदार. कोणाक फासार दिवचो ते उपरांत थाराव येता. पण उदक रोखून कितलीशींच म्हत्वाची कागदपत्रां भिजल्यात. ती सांबाळपाक आनी वली जाल्ली सुकी करपाक बाबड्या कर्मचाऱ्यांक घाम काडचो पडलो. गोंयांत पावसाचें आगमन जाल्लेंच आसा आनी ते पावसाच्या आगमनान वास्कोची मुन्सिपालिटी ही टोटल भिजोन गेल्ली आसा. मुन्सिपालिटीची छत भिजलेलें हें आयकलेलें आसतलें, पूण आयज मुन्सिपालिटी अक्षरशः पाण्यान गेल्ली आहा हे तुमी पळोवंक शकता. आमी आतां आसा हे चीफ ऑफिसराच्या कॅबिना भायर आनी चीफ ऑफिसराचें कॅबीन तुमी पळोवंक शकता. हे कॅबिनान अक्षरशः सगळे फायली, तशेंच जर कॅबीन पळयत जाल्यार टोटली हांगा उदकान भरलेलो आसा. हांगा बालद्यो दवरलेल्यो आसात, ज्यो बालद्यो आहात हांगा दवरलेल्यो आसा. ह्यो बालद्यांनी अख्खें उदीक भरलेलें आसा आनी उदीक भरला कित्याक की हांगा वयल्यान जे सिलींग आहा हे सगळे सिलिंगांसून उदीक हे उदीक आहा ते सगळे पडपाक लागले आसा आनी अख्खे फायली तशेंच कॅबीन हे कॅबीन भरलेल्या कारणान चीफ ऑफिसराक दुसऱ्या कॅबिनान शिफ्ट जावचो पडलो. तशें तुमकां दाखोवंक शकता की जे सांगूंक सोदता की हे जे कॅश कावंटर्स आहात, जे टॅक्स हावस बर्थ सर्टिफिकेट आनी बाकीचे कावंटर्स आहात, हे सगळे कावंटर्स जे आहात हे उदकान भरलेले आसा आनी तांकां कापेत घालून दवरची पडलेला. आतां तुमी पळोवंक शकता की हे चॅरपर्सनाचें कॅबीन हे आयच्या दिसा उदकान भिजलेले आसा आनी तेज्यो फायली आसा त्योय तशेंच थोड्यो भिजलेल्यो आहा. आनी हे कॅबिनान जशे सोफा आनी बाकीचे आयटम्स आहात हे टोटली भिजोवन गेल्ले आसा. तशें सायडीक जे वायस चॅरपर्सनाचें कॅबीन आहा त्या हितून सिलिंगांसून उदीक येता आनी गळ्ळें आसा. सांगपाचें तात्पर्य इतकें जा की जी मुन्सिपल बिल्डींग जी रिपेरा खातीर काडलेली गेले 2 वर्सां पयलीं ती आजून मेरेन रिपेर जावं ना आनी जी मुन्सिपालिटी हांगा वर्कींग आहा ती सारकी हांगा फूल टोटली भिजोवन गेल्ली आसा. फायली भिजोवन गेल्ले आसा, तेंचे रूम्स भिजोवन गेल्ले आहा. त्या भायर हांगा जे सायडीक जी लायब्ररी आहा जनता वाचनालयाची ती खंय टोटली भिजोवन गेल्ली आसा आनी तिका जे वेरियस बुक्स आहले
नियरली हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आसले ते टोटल भिजोवन गेल्ले आसा. जर ही मुन्सिपाल्टी जर बेगीन हांगासून शिफ्ट करूंक ना पावसा पयलीं जाल्यार ह्या मुन्सिपाल्टीन टोटल उदकाचे लाड येतलेशें दिसून येता आनी हांगा जे डॉक्युमेंट्स जे लोकांचे डॉक्युमेंट्स आहात ज्यो फायली आहात ते खंय ते उदकान वयतल्यो अशें दिसून येता. जे म्युन्सिपाल्टीन उदक भरला तर एक म्हटलं मेन कारण म्हटलं अनएक्सपेक्टेड ड्रेन हेका लागून जाल्ल्या आनी दुसरें कारण म्हटलं हेका रिस्पॉन्सिबल सोल्ली रिस्पॉन्सिबल आमचो कॉन्ट्रॅक्टर जिसुडाचो तेणी आमकां आश्वासन दिल्लें की आमकां पयलीं शिफ्ट करता आनी मागीर हांगासर हात घालता म्हणून तेणी ते आमकां सांगच्या पयलीं वयली कवरां कितें काडले रिपेर करता म्हणून आनी तेच्या कारणान लागून आयज सगळो पावसाचें उदीक आमच्या COच्या कॅबिनान CPच्या कॅबिनान मागीर जी आमकां वयर स्टॅरकेस आसा तेतून सगळें उदक भरलां आनी आयज आमकां सारके त्रास जाल्ले. तुमचे जे काउंटर्स आहा कॅश काउंटर्स बाकीचे काउंटर्स बर्थ सर्टिफिकेट थिंगाय उदक भरला. सो काम करपाक कशें आसलें काय शिफ्ट करतले तुमी इमिजिएटली? ना तेणी आमकां कितें सांगलेलें जो BSNLचो जो रूम आसलो BSNLचो तो आमकां आमी थंय शिफ्ट करपाचें आसलें काउंटर ते केल्या ते हे सगळे आमी सगळे उलयल्ले आमी तेच्या कडेन की बाबा हे सगळें जाल्या उपरांत हांगासर हात घालून हे करपाचें आसलें म्हणून रिपेर करपाचें आसलें म्हणून. नो डावट तेणी आतां आमकां सांगच्या पयलीं ती सगळी वयले कितें कवर काडल्या आनी तेच्या कारणान सगळ्याक पावसाचें उदीक भितर येयल्ल्या. मजगतीं उदक भरिल्ल्यान नगरसेवक चेंबरांनी पाक्यांचो भाग पडिल्ल्यान मडगांव पालिकेची पाकी गळटाना दिसली. इल्ल्याशा पावसांत लेगीत पालिकेची अवतिकाय जाल्या. आयज पावसाच्या उदकान गळटी जावन जे हांगा कावन्सिलर बसता तांचे फॉल्स सिलींग आसा ते थोडे 3-4 पीस हांगा पडले आनी बग जालें हांगा कोण नाशिल्लें आनी कोणाक लागूंक ना म्हणून. गोवा 365 ते मडगांवच्यान संदीप तुयेंकर. गोवा 365 हिरुमा आले वास्कोच्यान. पंचायत वेंचणुको वेळारच घेयात. प्रशासक नेमपाचो जालो जाल्यार सरकारी अधिकारी नाका, कित्याक तर तांकां पंचायतीचे वेव्हार खबर आसनात. देखून प्रशासकाची जबाबदारी आमचेरच दियात. फोंडे महालांतल्या सरपंचाक अशें दिसता. सध्याच्या पंचायतीचो कार्यकाळ 19 जूनाक सोंपता, पूण ते आदी पंचायत वेंचणुको घेतले जाल्यार व्हडली अडचण आयल्या. ती म्हटल्यार गोंयांतल्या पंचायत वाठारांतले OBC वॉर्ड निश्चित करपाचे आसात. तशी मागणी फुडें आयल्या. OBC कमिशन ही प्रक्रिया पूर्ण करिना तो मेरेन पंचायत वेंचणुको घेवपाक मेळच्यो नात. सरपंचांक हांचेर कितें म्हणपाचें आसा पळयात. माझे तरी मत आसा की इलेक्शन घेवचें. एडमिनिस्ट्रेटर जर अपॉइंट करता जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटर हे सरपंचाकूच अपॉइंट करचें अशें म्हाजें मत आसा. आमचे म्हायती प्रमाणे रोल बिल सगळे क्लियर जाल्ले आसा. फक्त OBC कितें तरी तो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा 27%. पूण OBCचो फाटलो डेटा घेवपाचो आनी इलेक्शनाक फुडें वचचें. 27% हे करचेंच, हितून कांयच दुमत ना. पूण जे आसा कित्याक एक्चुली गव्हर्मेंटान पयलीं विचार करपाक जाय आशिल्लो. विधानसभेचे इलेक्शनां जालीं तेजे नंतर रोखडो तो विचार करपाक जाय आशिल्लो, हो डिले जाल्लो आसा. पंचायतीचो कार्यकाळ जो आसा गोंयभर हो 19 जूनाक सोंपता. सोंपले म्हणटकीर सरकाराक खंयचे बाबतींत निर्णय घेवन एडमिनिस्ट्रेटर हो अपॉइंट करचो पडटा. कारण पंचायतीचो कार्यकाळ जर सरकाराक वाडोवन दिवपाक तरतूद कायद्यान ना. त्या प्रमाणे एडमिनिस्ट्रेटर हो अपॉइंट करचो पडटलो. जो पर्यंत फुडली पंचायतीची निवडणुकी जायना आनी पंचायतीची बॉडी शपथ घेवन कार्यकाळ आपलो स्विकारना तो पर्यंत एडमिनिस्ट्रेटर उरतलो. पण सरकाराक आमची एक विनंती आसा की पंचायती कित्याक जे सरपंच आज पर्यंत आसात त्या गांवचे असतात, त्या गांवच्या लोकां कडेन सहमतीन आनी सगळे हसत खेळत मेळत ते काम करतात. सगळे लोक वळखतात. लोकांक आपलेपणान सरपंच आपलो आसता गांवचो असो. त्या प्रमाणे जर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करून सरकारान विचार केलो की असं ते सरपंचाक कंटिन्यू करुया 4 म्हयन्या खातीर आनी एडमिनिस्ट्रेटर जो काळ आसता त्या वेळार धोरणात्मक म्हणजे कितें रिझोल्युशन घे आनी कितें पावर अशें खास पावर सरपंचाक म्हणजे त्या वेळार एडमिनिस्ट्रेटराक आसना. एडमिनिस्ट्रेटर हो डे बाय डे कितें वर्क आसता तेच अटेंड करपा खातीर तितले पुरतेच काम आसतात जो पर्यंत नवीन मंडळ येयना पंचायतीचें. म्हणून म्हाका तशें व्हडलें हें दिसना की आसूं ते सरपंचाक कंटिन्यू करून डे बाय डे जे कितें आसा दिवसाचें काम जे कितें आसता धोरणात्मक निर्णय सोडून ते सरपंचाक कंटिन्यू करपाक दिवपाक सरकाराक सोंपेपणान जातलें. इलेक्शन आमच्या हिशोबान जर टायमार जाल्लें जाल्यार लोकांक बरें पडटा आशिल्लें. जर एडमिनिस्ट्रेशन दिवपाक जाय जाल्यार टॉप प्रायोरिटी दियात सेक्रेटरी. जो सेक्रेटरी वेल नोन आसा गांवांत, ज्यो गांवच्यो डिफिकल्टी आहा ते सेक्रेटरीक खबर आसता. नाल्यार अदरवायज जाता जाल्यार हांव रिक्वेस्ट करता हे जर सरपंच म्हणून सांगना एक गजाल
पूण सरपंचूय गांवांत एक असो आसता की काम करपी मनीस आसता, तेकाय गांवच्यो सगळ्यो अडी अडचणी खबर आसता, एक तरी तेका म्हणून नेमचो, नाल्यार आमचे व्हिडिओ फोंडा व्हिडिओचे बरे एक्टिव्ह आहा फोंडा व्हिडिओ तांकां पावर दिवची. पूण बाकीचे एडिशनल जर तुमी गव्हर्नमेंट ऑफिसरांक जर एडमिनिस्ट्रेशन पावर दीत जाल्यार ते पंचायतीचें काम सारकें जातलें अशें म्हाका अजिबात दिसना आनी ते करचें न्ही अशें म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा. म्हाका दिसता इलेक्शन फुडें वयचें न्हू, इलेक्शन आतां जावचें बेगितल्या बेगीन जावचें, म्हाका दिसता एक सरपंचाकूच तें फुडें दिवचें बरोवपाक दिवचें अशी म्हाजी मागणी आसा. प्रशासक हो सरपंच वा सचिव वा बीडीओ हांचे मदलो आसचो अशें कित्याक दिसता? सरकारी अधिकारी प्रशासक म्हण नेमले जाल्यार पंचायतीचो आतां मेरेन चलत आयिल्लो कारभार ते वेवस्थीत फुडें व्हरतले व्हय? हे विशीं सरपंचांक कितें दिसता पळोवया. जी 5 वर्सां आमी लोकांक सर्वीस दिल्या ती सर्वीस आमी वेवस्थीत रितीन दिवपाक शकतले. पूण जर गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून कोणाकूय घातले गॅजेटेड ऑफिसर जावं अन्य ऑफिसर जाल्यार तांकां पंचायतीचो कारभार खबर आसना. एक गोश्ट जाली. दुसरी गोश्ट नॅचरल क्लेमिटी आसात, बाकीच्यो मनसून येता, ह्यो सगळे जर लक्षांत धरत, इन्कम आसता लोकांच्यो, हे सगळे जर लक्षांत धरत जाल्यार गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेटर घालप हें योग्य न्ही. आतां मनसून तेका बाकीची कामां आसतली ती सुरळीतपणान सरपंचाक जर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट केले गोंयभर जाल्यार तांकां ते सगळे जाणीव आसता आपली गांवची अडचणीची, ते सहजपणान ते काम तात्पुरती तरी पंचायतीत सेक्रेटरी हो आसतलोच, कारण तो सेक्रेटरी म्हणून अपॉइंट आसा, त्याची सहकार्यान आनी कर्मचारी आसतात पंचायतीत, त्यांच्या मदतीन ही सगळी कामां सुरळीत चलूंक शकतात. आतां एडमिनिस्ट्रेटर जर गव्हर्मेंट ऑफिसर अपॉइंट केलो जाल्यार व्हडलें हें ना, पण ताका लोकां कडेन जुळोवन घेवपाक टायम वयतलो, तो पर्यंत इलेक्शन निवडणूक जातल्यो. आतां हो मनसून लागू जाला. मनसुनाक जी कामां पंचायतीन मनसुनां आसता ती बाकीच्या सिजनाक केन्ना चडशीं आसना. आतां मनसुनाक गटर काडपाची सगळी टोटल कामां आसा, एंटायर गांव निवळ करपाचो हो मनसुनाची एक हो पिरियड आसा. डिझास्टर कित्याक मेन विशय कितें आसा, आतां पावस लागू जाल्ल्या कारणान वारें वादळ येता, झाडां पडटा, तेन्ना ही लोकल बॉडीच हें काम करूं शकता, ना की कन्सर्न डिपार्टमेंटाक. आमी लास्ट टायम जेन्ना डिझास्टर येयल्लो तेन्ना फायर ब्रिगेडी आपल्याक फायर ब्रिगेड पावना, स्वता पंच आनी गांवचे लोक मेळोन काम केलां हें आमी पळयलां. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट करता की एडमिनिस्ट्रेशन आहा तें अप टू सेक्रेटरी पंचायत लेवल अप टू बीडीओ लेवल हें दवरूचें, जेणे करून लोकांक बऱ्याक पडटलें. इलेक्शन फुडें गेलें जाल्यार आतां लोकांची भुरगीं स्कूल स्टार्ट जावपाची आसा 15 जुनाच्यान, आनी भुरग्यांक रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लागता, मागीर बर्थ सर्टिफिकेट लागता, ही कामां पेंडींग उरतली. आनी हांगा तो सरकार म्हणटा कितें एडमिशन घालतलो, एडमिशन कोण घेतलो तो ना तो कांय कळचना, तो येयल्यार हांगा तेची कामां जायचें ना. ही पंचायत कुटी हांगा पंचायत म्हणटा पळय ही मोठी पंचायत आहा, कित्याक हांगा पॉप्युलेशन तशें आसा, कमी कमी 25,000 पॉप्युलेशन आसा, त्या प्रमाणे तुका हांगा कायमचो सरकार म्हणटा एडमिशन तशें जावंक शकना. एडमिशन घालतलो जाल्यार सरकाराक कायमचो घालचो पडटलो, तो खंयच्या डिपार्टमेंट पळयतलो काय हांगा पळयतलो, कित्याक ही पंचायत मोठी सांगले प्रमाणे मोठी पंचायत आसा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. राज्यातल्या कांय वाठारांनी आयतारा 22 मेक सकाळी 7 ते सांजे 4 मेरेन वीज पुरवण बंद करतले. बार्देज आनी पेडणे ह्या तालुक्यांनी जनरल पॉवर शटडावन जातलें, जाल्यार तिसवाडी तालुक्यांतल्या फक्त कांय वाठारांनीच असो अणभव येतलो. थिवी वीज केंद्राचेर वर्सुकी पावसा पयलीं देखरेखीची काम चल्लां, ताका लागून वीज बंद जाल्या अशें वीज खात्यान सांगलां. 22 कांय वाठारांनी वीज खंडीत. हें शटडावन सकाळी 7 ते सांजेच्या 4 मेरेन उरतलें. बार्देस, पेडणे आनी तिसवाडीचे कांय वाठार काळखांत. पावसाच्या मोसमा आदली देखरेखीची कामां हे वीज बंद जावपाचें कारण. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. म्हयन्यांतल्यान 2 फावटी तरी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मॉक ड्रील जाता. शुक्रारा पणजे पाट्यार मॉक ड्रील जालें. ह्या ड्रिलाक IRB, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड, हेल्थाचे अधिकारी आनी पुलीस हजर आशिल्ले. मॉक ड्रील ही एक अशी स्थिती की जातूंत वांटेकार जावपी संकश्टां वा आणिबाणीच्या वेळार आपूण कितें करतले हाचो सराव करतात. सुरक्षे खातीर गोंयांत कांय कडेन म्हयन्यांतल्यान 2 फावटी तरी मॉक ड्रील करतात. ह्या मॉक ड्रिलाचो हेत लोकांचो जीव वाटावप. आयकात. तेन्ना आमचो कितें आसतालो लँडाचेर आसतालो
आनी जान्नान एक फर्स्ट फ्लोराचेर आसतालो. हो कितलो फ्लोर जालो? 7th फ्लोर. सो 7th फ्लोराचेर डिफिकल्टीज कितें येयल्यो? स्टाफ चड जाय पडलो. फर्स्ट जालें. सेकंड जाय पडलें म्हणटा तें आमकां कितें इवॅक्युएशनाक आमकां प्रॉब्लम जावपाक लागलो. थर्ड म्हणटा तें एवरी फ्लोर आमकां हें करचो पडलो, न्यूट्रलायज करून तांकां इवॅक्युएशनाक वयचें पडलें. सो सायमल्टेनियसली इवॅक्युएशन आनी ऑपरेशन ह्यो 2 गजाली वांगडा येयल्यो. सारकें मरे? हां. मेन म्हणटा तें आमचो वयर वचपाक म्हणटा त्यो 2 लिफ्ट्स आसलेल्यो. सो 2 लिफ्ट्स पयलीं ब्लॉक करच्यो पडल्यो आनी स्टॅरकेसीस 2 आसलेल्यो तांकांय ब्लॉक घालचो पडलो. लोकांक भितून येवंक आमकां भायर दवरचें पडलें. म्हणजे कोण पळय एंटर करताले तांकां दवरचें पडलें भायर, आनी तशेंच आमकां कोण भायर सरोंक सोदताले तांकां हाडून दवरचें पडलें. सो ह्यो डिफिकल्टीज आमकां फेस जाल्यो, कळ्ळें न्हू. सो तेजेर आमी आमचे एवरी हेजे कडेन पॉयंटार बी जो स्टाफ लायलो तेंच्यांनी आपापलो रोल हें केलो, कळ्ळें. त्या खातीर आमकां इजी पडलें. आनी कॉर्डिनेशन आमकां प्रॉब्लम जावपाक लागलें. कित्याक लागून एकामेकाची सायड हें जायना आली. दिश्टी पडटाले. आतां ग्रावंडाचेर आमी एकामेकाक दिश्टी पडटा, जावं सेकंड फ्लोर जावं फर्स्ट फ्लोर आसता तेन्ना. 7th फ्लोर म्हणटकूच एकामेकाचो आमकां आय टू आय कॉन्टेक्ट जायना. ही एक डिफिकल्टी फेस जाली. FBI 4 टेररिस्ट घुसल्या आणि तांणी 4 लोकांक हॉस्टेजीस दवरले. सो एकॉर्डिंगली आमी सगळे आमचे स्टेक होल्डर्सांक मोबिलायज केले, जशे हेल्थ, बॉम्ब डिस्पोजल, लोकल पुलीस, ट्रॅफिक, तांकां मोबिलायज करून आमचे कमांडोज आयले. वेगवेगळ्यो हिट टिम्सान आमी फॉर्मेट केल्यो. ताका स्नायपर आसता, रेस्क्यू टीम आसता, वॉर्डन्स आसता आनी एक्च्युअल ऑपरेशन्स करपी लोक आसता. हांकां सगळ्यांक घेवन आमी 7th फ्लोराचेर पावसर जे 6 फ्लोर्स आशिल्ले तांकां सगळ्यांक इवॅक्युएट करून प्रेसाक सुद्दां रिस्ट्रिक्ट करून भायर रिस्ट्रिक्ट करून आमी 7th फ्लोराचेर ऑपरेशन केलें. त्या ऑपरेशनान 4 टेररिस्ट मारले. एकल्याक बारीकशी इंजुरी जाली आमच्या स्टाफाक. 4 तांचे कडल्यान 3 AK-47, 1 पिस्तॉल, 6 मोबायल अशे रिकवर केल्ले आसा. कितले एजन्सीज सपोर्टींग? आमच्यो IRB, ATS, हेल्थ, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड, लोकल पुलीस, ट्रॅफिक ह्यो एजन्सीज काम करतात. आमी हे एक्सरसायज म्हयन्यांतल्यान 1-2-3 असो चालू दवरला. ज्यो वायटल इन्स्टॉलेशन्स आसात, ज्यो हे आसा सेन्सिटीव आसा, त्या हातून आमी हो एक्सरसायज करून तांचे फूल तयारीन आमी जे प्रॅक्टीस करता. कारण केन्नाय जर असो केन्ना जालो जाल्यार वी आर गियर्ड अप फॉर एवरीथींग. ह्यो एक्सरसायज असो म्हयन्यांतल्यान 2दा वेगवेगळे लोकेशन्स इन पेंजीम, इन एंड अरावंड पेंजीम एंड ऑल ओवर गोवा आमी हो एक्सरसायज करता. कितें डिफिकल्टीज अशी आसना, पूण पब्लिकाचें कॉपरेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां ही मॉक ड्रील आशिल्ली म्हणून तितलो हें जायना, बट इन द रियल टायम वी वील हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल एंड पीपल वील हॅव टू कॉपरेट इन स्टेईंग अवे फ्रॉम द अटॅक स्पॉट. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. मंगळारा राती सावन राज्यांतल्या जायत्या वाठारांनी विसव घेनासतना पावस कोसळ्ळो. 24 मे मेरेन तो रोखतलो खंय. आयज दीसभर कांय सुवातींनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडटलो म्हणून येल्लो अलर्ट दिला. लोकांनी ह्या सप्तकांत फावो ती जतनाय घेवची, हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. आयज सकाळ सावन जायत्या वाठारांनी पावस पडत आशिल्ल्यान मळबात दमट आनी कुपां पळोवपाक मेळ्ळी. पावसाक लागून तापमान देंवलां. कालच्या चडावत आनी उण्या तापमानात सदच्या सामान्य तापमाना परस 3 डिग्रीन उणाव जालो. IMDच्या अदमासा प्रमाण ह्या सप्तकात चडावत आनी उणें तापमान 2 डिग्रीन वाडून राज्यात परत एकदा गरम हवामान अणभवपाक मेळटले. आयज चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतले. आयज राज्यात घोग्यांनी पावस. 24 मे मेरेन पावसाची शिटकावणी. चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.